परत लोकांची वोटर्स आसा तांकां बिटरे करतले. See, I feel that every time you are elected by the people, आणि जेन्ना तूं सोडटा तूं एकटोच सोडटा. You cannot go to 27,000 voters and ask them. So 27,000 वोटर आसता आनी सोडटा एकटोच, आनी तुका जिखोवपाक 15,000 लोक आसता. सो 15,000 लोकांक म्हाका दिसता शक्य आसना सांगपाक वचोन की आपूण सोडटा म्हणून. लोकांनी निवडून दिल्लें आहा आमकां सोडपाक न्हू, काम करपाक. आनी कामां म्हाका दिसता लोकांची घे म्हणून पडलेली आहा. आयचे तारखेन जे कामां आहा ती म्हाका दिसता वी कॅनॉट मीट वीथ द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द पीपल. वी म्हणजे ऑल पीपल्स एक्सपेक्टेशन्स आर ह्यूज. सो एटलिस्ट एक 30-40% तरी आमी करपाक जाय तेंची कामां. हय म्हाका दिसता 100य करूंक जाय पूण 40% तरी जावची. हय म्हाका दिसता. पण म्हाका दिसता खंय तरी आमी करपाचो प्रयत्न करिना. हांव पर्टिक्युलर मनशाचो नांव घेयना पण म्हाका दिसता लोकांचें एक्सपेक्टेशन खूब आहा. सो इन द नियर फ्युचर पीपल वील ब्रिंग द चेंज वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट. जे चेंज हाडपाक जाय गोंयान ऑन एवरीथींग, पॉलिटिकल सायड, एडमिनिस्ट्रेशन सायड, जे कितें लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स आहा. एवरी टायम वेन सिट्युएशन्स कम लायक दीस पीपल ब्रिंग अ न्यू चेंज. सो दॅट चेंज वील कम एंड वी होप that the people of Goa, they are very wise and smart. आमी चिंता आमी हुशार म्हणून. Every politician, every panchayat member or sarpanch or ZP, everybody thinks that he is the smartest. No, we are not smart. People are very smart and wise. They जाणा exactly कितें करपाक जाय केन्ना पळय तें. So they are also watching us. If we are doing something wrong, थोड्या दिसांनी इलेक्शन येवपाचें आहा. And I am still saying that election is imminent. It cannot be changed in Goa with this political situation right now. You mean the assembly election? Of course. With this political situation right now, election is imminent and it will happen. You cannot change it with so much of unrest. Not among the people only, among the politicians also there is unrest. Among the political parties also there is unrest. आपल्याक जाय तशें करप. लोकांक जिखोवन हाडलां आमकां, तांकां जाय पळय तशें करपाक. लोकांक जाय तशें करपाक. पूण आमची दिशा बदललेली आहा. आमी आमकां जाय तशें करता. सो हिंगा खंय तरी लोक दुखवल्लो आहा. योग्य टायमार लोक दाखयतलो आनी लोकांक जाय पळय तशेंच फुडें जातलें. हे चेंज घडोवन हाडपाक मायकल लोब आपल्या सहकार्यांक काही सहकार्यांक घेवन खंय तरी नवीन पक्ष ना तशें ना. न्यू पक्ष काय न्यू आनी कितें करपाचें आहा तें मागीर पळोवपाचें. पूण सद्याक लोक ना खूश आहा. हें हांव म्हाजे वाटेन उलयना, हें गोंयकाराचे वाटेन उलयता. So there is need of change. गोंयकार आयज खूश ना. वेदर दे आर पीपल who are settled in Goa and have made a Goa as their home or the original गोंयकार आयज खूश ना. जे गोंयान चल्लां तेजेर लोक खूश ना आनी आमी सोजमन घेवपाक जाय. They are not happy with the politicians. They are not happy with how the administration is functioning, how the governance is functioning. There are a lot of issues. People have a lot of expectations from us, which is not happening. And I feel that the required changes will come and will happen at the right time with the blessing of the people of Goa, with the blessing of the Almighty God.